हे बारीक समाजाच्या लोकांचे पैसे आसा हे हांकां आयज हांगा येवपाक जाय हे पळोवपाक जाय आनी जो तेंचो आमदार जो आमदार आसा कुमारजुंवेचो आमदार जो TCP बोर्डान मेंबर आसा तेणे अजून पर्यंत कांयच आवाज करूंक ना एक स्टेटमेंट तरी दिवपाक जाल्लो की बाबा आपूण आसा काय ना ना म्हणून सांग तूं गुजराती वांगडा आसना गुजरात्याक वच गुजराती वांगडा हे कर हांगा रावं नाका तूं हांगा लोकां कडेन आसना लोकां कडेन हांगा येवपाक जाय आसलो ह्या TCP डिपार्टमेंटान तूं मेंबरूय आसा तुका वयल्यान वायल्ड कार्ड एंट्री आसा आमकां तरी वायल्ड कार्ड आमकां गेटी भायर दवरिता तूं वायल्ड कार्ड घेवन वयर वचपाक शकता तुम्ही म्हणटा मरे आमचो मुखेलमंत्री जो आसा तो सगळी कामां करता मुखेलमंत्री कितें सांगल्यार मुखेलमंत्री अशें करता तशें करता आतां वच बंगल्यार मुखेलमंत्र्याचे आनी करून काड हें कितें आसा तें लोकांक कित्याक त्रास करता आयज बायल मनशां जी हांगा आसा जी बायल मनशां रावल्या केन्ना आपूण धाल्याच्या मांडार वयतलीं तांकां तुमी कित्याक त्रास करता पाप लागतले श्राप लागतले तुमकां ती कांय सांगून येयला तुमकां श्राप लागतले म्हणून हे श्राप बरेचे न्हू हे वायटाचे आयज देवी कमलावतीचे जे लोक देवानी आयज घराणे घालता आवाज करता उलयता देवाचे हे घालता गायन करता हे हांगा आसा सगळे लोक म्हळ्यार तुम्ही चिंता देवीचेर कसलो प्रसंग येयला आसतलो देवी कमलावतीचेर थंय आसा देवी जी आदर्श देवी थंय आसा तिचेर कसलो प्रसंग येयला आपले भुरगे आपले लोक हांगा आसा तळमळटा दिसभर कसलो धालाच्या दिसा कसलो प्रसंग येयल्लो आसतलो तर दामू नायकान चिंतपाक जाय जो व्हडले व्हडले भाशणां सांगता आमी हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता ते दामू नायकाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान चिंतपाक जाय तेंचो जो सदानंद तानावडे राज्यसभा अध्यक्ष तो श्रीपाद नायक चिंता खंय गेलो श्रीपाद नायक लागीं आसा मरे हांगाल्यान यो ह्या लोकांनी तुका सपोर्ट करूंक ना तुका हेच्या पयलीं सगळ्यांनी सपोर्ट केला सो तूं खंय आसा कित्याक लिपोवन रावल्या ये मरे कोण येना सो आमी ठामपणे ठरयला लोकांक हांव परत एकदा लोकांक विचारता आमी हांगाले या हांगाच रावया आमकां जेन्ना पर्यंत हांगा स्टॉप ऑर्डर म्हणल्यार जो काम जे आसा ते शॉप जाल्या पर्यंत आमी हांगा रावया काय या घरात सो लोकांक जाय की हांगाच रावल्ले आमी ह्या सरकाराक दाखोवंक सोदता की लोकांचो पावर इज सुप्रीम पिपल्स पावर इज सुप्रीम आनी हो पिपल्स पावरूच हेंकां पांयाकडेन हाडटले हेंकां जमनीर हाडटले हेच्या पयलो हाडलेले आसा आनी आतांय हाडटले काल आम्ही सगळ्या लोकांनी ठरयले की आज TCP डिपार्टमेंटान येतले आणि TCP डिपार्टमेंटान येवन आमी एकूच गजाल डिमांड करतले की इमिजिएटली स्टॉप वर्क काडा म्हणून हो आमी जो मनान घेवन येयल्ले काल आमी दृढ निश्चय म्हणटा जो डिमांड आमचो मनान धरलेले तो आजूय त्याच प्लेटाचो आसा आज सकाळी आमी 10 वरांचेर बशिल्ले फक्त म्हाका दिसता वडा पाव खावन आमी लोक रावला पूण आज 7 जाली आतां आमी 7 वरांचेर आसा अजून तोच आमचो टायम आसा आनी तोच आमचो नेट आसा की ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क काडना त्या पर्यंत आमी हांगसरल्या हालपाचे ना जर ते हांगा वयर बसून आमकां काणयो सांगता पळय अश्यो तश्यो ते आमकांय खबर आसा तुमकांय खबर आसा की जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेन्ना पंचायत इश्यू करतात तेन्ना आमी टर्म्स एंड कंडिशन घालता आनी टर्म्स एंड कंडिशन घालता रिवोक करपाक कोणाक पावर आसा सरपंचाक पावर आसा सेम वे जशी चीफ टाउन प्लॅनर जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू करता एकाच पावर आसता हे सांगता की आमकां मिनिस्टरान आसा हेका आसा तेका आसा ह्यो सगळ्यो काणयो सांगपाच्यो जेन्ना आमी तिका प्रश्न विचारता आनी जेन्ना लिगली प्रश्न विचारता तिंका हेजेर जाप नासला तिंका हेजेर उत्तर नासला आनी जेन्ना आमी विरेश बाबान आमचो विचारले तेका जे बाबा आमी कितें विचारता हे इलिगॅलिटीज कितें सांगता त्यो आमी सारक्यो काय ना ती म्हणटा हय ती म्हणटा यू आर रायट म्हणटा बट दे डोंट वॉन्ट टू इश्यू एनी स्टॉप वर्क ऑर्डर अगेन्स्ट दिस प्रोजेक्ट सो आज तुमकां खबर आहा धालो परत एकदा धालो चल्लेला खंयच्याच गांवांत अशें जावना की बायलां राती 1-2 सुद्दां धालो खेळटात सकाळी उठून हांगा प्रोटेस्टा केला आतां परत 9:30 सुमार 10 सुमार धालो घेवपाक वचपाक जाय म्हणल्यार चिंताय धालो हांगा खेळपाच्यो आनी धालो करमयो सो म्हणल्यार आमकां आमचें कांय ना कांयच ना हीच गजाल हेच संस्कृती राखपा खातीर आमी झगडटा कारण फाल्यां जेन्ना भायले येतले लोक आनी जेन्ना आमची संस्कृती पाठ करतले आयज आमी म्हणटा की संस्कृती आतां पाठ करपाक लागला आमची आतां आमच्यो धालो कितें ते आमचे बंद करपाक लागला म्हणून आमचो एकूच डिमांड एकूच आवाज आसा आनी हो आवाज जो आसा तो थांबपाचो ना ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा त्या पर्यंत
पळय आमी हांगा करमळकर सगळे आसा रेडी आसा आनी हांवें पयलूच तेंकां सांगलेलें जेन्ना म्हाका करमळकरान सांगलें की असो इशू आसा म्हणून आमी सांगलें आमी झूज घेवया जाल्यार कोण आसूं नासूं आमी रावतले वांगडा आनी हांव आजून परत वांगडा आसा हेजे फुडें आसतलो जेन्ना परत हो प्रोजेक्ट स्टॉप जायता हांगा अशें जाल्लें आसा की थोड्यांक अशें सांगता की बाबा आमी बोंड उडयतले हे अशें चिटकी भर आमी बोंड उडयता उडया मरे बोंड आमकांय वचपाक जाय जाल्यार बायलांकूय बाबड्याक घरा वचून धालो खेळपाक जाय आनी धालाच्या मांडाचें तुमकां एक सांगता धालाचें जेन्ना आसता ते गांवांतले भायर कोणाक रावपाक जायना हें तुमी याद करा हे बीजेपीचे जे कोण आसा तत्वज्ञानी आसा पळय मातशें आयका सारके तुमी संघटना आनी हे ते करपाक उरले मात हे जे आसा संस्कृती आसा ती राखपाक विसरले हें तुमकां सांगता की धालाच्या मांडाचें म्हाका पासून आयज दूख दिसता भितुल्ल्यान ते धालाच्या मांडाचे भायर दवरूंक शकना तांकां गांवांत वचपाक जाय परत गांवांत नाल्यार अनर्थ जाता आनी हे अनर्थ जावंक दिवनाका प्लीज ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव विश्वजीत राणा कडेन मागता अनर्थ जावंक दिवनाका धालांचो मांडा वयल्यान लोकांक हांगा तुमी थारयल्या गांवच्या भायर हे अनर्थ जावंक दिवनाका चड आनी तुमी सांगना कित्याक तुमकां सांगून आमची जीब बसून आयज सुकली जिबेंतल्यान उतरां पासून भायर सरना कित्याक तुमी इतले नालायक जाल्यार तुमकां पडलेलेच ना तो मातसो हांव मागता प्रेस भावां कडेन की तुमी आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सपोर्ट करचो आनी ह्या जो विश्वजीत राणे आसूं जावं सीएम आसूं तांकां मातशें फोन मारचे आनी तांकां विचारचें की बाबा हें चल्लां कितें गोंयांत तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय तुमी आयज निवडून येयल्या तुमकां लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा ह्या लोकांक तुमी अशें रस्त्यार घालता मातसो तर विचार करा कोणाक पडलेलें ना काकूट तरी दवरा रे मातशें एक कोण सगळे जे सपोर्टर बसून आसा बीजेपीचे मातशें मारा तुमच्या मुखेलमंत्र्याक ताका मारा विश्वजीत राण्याक मारा हे पाप तुमकांय येतले प्लीज फोन मारून ताका सांगा की बाबा हे पाप घेवं नाका धालांच्या मांडा वयल्या लोकांक तुमी हांगा दवरिल्ले आसा प्लीज हे घेवं नाका Bosa.
आता पळयता आसतलें की विधानसभा अधिवेशन लागीं पावलां आनी फाल्यां दिसा BAC मिटींग आसा आनी ऑपोजिशन जी आसा ती मिटींग आपयल्ली आसा. आतां गांवचे लोक जे कर्मयकार आसा ते सगळे हांगा बसल्या BAC मिटींगेक कितें डिस्कशन करतले. BAC मिटींगेक अशें गांवच्या लोकांक जमनीर बसयल्या म्हणून डिसिजन घेतले. आयज हें हांव मागतां आमच्या पत्रकार भावा भयणां कडेन तुमी विचारचे मुखेलमंत्र्याक बाकीचे जे मिनिस्टर आसा ऑपोजिशनाचे आमदार आसा तेंचे कडेन विचारचे की अशें गोंयकारांक जमनीर बसोवपाक जाय काय गोंयकारांक सुशेगाद घरा रावपाक जाय. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन सामाजीक कार्यकर्ते जे आसा जावं कोणी जे गोंयाचे मोगी आसा आमी हांगा बसलेले आसा. आमकां खबर ना आयज हांगा ते आमकां जॉबा ऑर्डर दितले काय ना ते पण जेन्ना पर्यंत आमकां मेळना तेन्ना पर्यंत आमी भायर सरपाचें ना. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी येवन आमच्या कर्मयच्या भाव भयणांक तुमचो तेंको आनी सपोर्ट दिवचो. आयज कळोवपाक जाय सरकार जो करता हे नालायकपणां जी करता हेजे अगेन्स्ट गोंयकार उबे आसा म्हणून गोंयकारांचो आवाज हो हेजे अगेन्स्ट उबो आसा म्हणून मागता सगळ्यां कडेन तुमी सगळे हांगा येवचे सगळ्यांक सपोर्ट करचो एक उलो मारचो आनी ह्या सरकाराक म्हटल्यार हो सरकार जे करता ही नालायकपणां जी करता सरकार हो जो कसो लोकांक सोपोवंक सोदता गांव कशे काबार करपाक सोदता ट्रायबल एरियाज कशे काबार करपाक सोदता आमचें उदक आमची न्हंयो काबार करूंक सोदता आमचे लेक आमचे स्प्रिंग्स काबार करपाक सोदता आमचे जो सेम आसा तो सोपोवपाक सोदता हेज्या विरुद्धान उलोवन हो लढाव बुलंद करचो हो लढो फुडें व्हरया. हे क्रांती जी आसा ही क्रांतीची मोहीम जी आसा ही आनी कडक करूया. सो सगळ्यां कडेन मागता फाल्यां प्रेस भावा कडेन मागता की तुमी जेन्ना मिडिया थंय आसतले तेन्ना हो प्रेस तुमी करचो कित्याक मिडिया एक जरियो आसा हेजेर पावपाक आनी तेंचे कडल्यान उतरां घेवपाक. कित्याक उतरां समज आतां ते आजून पर्यंत तरी उतर कांय दिना सो हे उतर आमकां मेळपाक जाय नाल्यार आमी हांगाच आसा. थँक्यू. कशें आसा ह्या DCP डिपार्टमेंटाक कांय पडलें ना. हे आमच्या गोंयकारांची ज्यो जमनी आसा ही विकून सोंपोवपाक भायल्यांच्या हातीन दिवपाक सोदता. आमी याद येता म्हाका बाबोयचो जेन्ना प्रसंग येयलो त्या टायमार म्हाका तो डिसिजन घेवचो पडलो कित्याक त्या टायमार ते आमकां अशेंच पिशान धाडटाले परत घरा धाडटाले तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलो की आमी हांगा बसतले भायर बसतले जेन्ना पर्यंत आमकां शॉपाक ऑर्डर दिवची ना. दोन जे प्रोजेक्ट आहले एक तो रिटेनिंग हॉलाचो आहलो दुसरो जो आहलो तो वर्ल्ड वायड डिसऑर्डर. सो दोनी हांकां आमकां ऑलमोस्ट 4 दीस लागले. 4 दीस म्हाका बसचो पडलो भायर 7 दीस डिपार्टमेंटाच्या भायर डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या भायर वचचो पडलो आनी ते जावन आमकां 4 दिसांनी शॉप ऑर्डर गावली. आतां हांगा वचून कितें जातलें म्हाका खबर ना पूण आमी एक्सेप्ट करता की कितेंय जावंक शकता कितलोय टायम लागपाचें. आतां ती 8 दीस म्हणटा मिनिमम पण 8 दीस आतां म्हणटा आतां आमचे बाकीचे जे आसा फाल्यां पासून म्हाका एक कार्यक्रम आहलो रुद्रेश्वर देवाक साके हरवय हांगा थंय म्हाका आपयल्लो देवाचें जें आसा. पण समज हें जालें जाल्यार आमकां हांगाच रावचें पडटलें लोकां कडेन रावचें पडटलें. देव थंय पळयता हांव देवाकूय हें करता म्हणल्यार आमी देवा कडेन मागणी करता की आमच्या कर्मयकारांक न्याय मेळचो. कित्याक प्रत्येक गोश्ट जी आसा तुमकां सॅक्रिफायस करचें पडटलें. आयज हांगातले लोक जितले येयल्ले आसा हे सगळे लोकांक सॅक्रिफायस करचें पडटा. सो म्हाका खबर ना कितें जातलें तें पण आमचो प्रयत्न आनी आमचो जो निश्चय आसा की न्याय मेळोवन कर्मयकारांक दितलो तेजेर आमी ठाम आसा आनी आमी फुडें वयतले. सरकार म्हणटा लोकांचो म्हणटा लोकांक त्रास दिवन मागीर पळय कितें जाल्लें आसा आयज सरकार लोकांचो उरलेलो ना. सरकार समज लोकांचो उरलेलो ना जेन्ना ग्रामसभेक हेजेर ओपोज केल्लो त्याच टायमार सरकारान डिसिजन आसतलो की हे वचलो प्रोजेक्ट आमी हाडूंक दिवचे ना म्हणून. पण सरकार कितें करता की बायपास करता ग्रामसभा बी तांकां काय लागना. आयज कितलेशे कडेन तुम्ही पळया गांव असो जो प्रचंड
आवाज येता आनी येतलो हांव सांगता आनी येतलो ह्या सुरवात जाल्या ह्या वर्साक सुरवात जाल्या फुडें आनी खूब येतले सो हे जावचे पयलू सरकारान स्टेप्स घेवपाक जाय की हें चल्लां तें कितें काय तुमी सगळे गोंय जें आसा तें पार्सल कशें भायल्यांक दितले भायल्यांच्या पांया कडेन दवरतले सो हे सरकार हो बीजेपी सरकार आसा हे नालायकी ज्यो चल्लेल्यो आसा ह्यो कश्यो करतले आनी आपणाचेर बोलता करतले आपणाच्या लिडराचेर बोलता करतले 2012 बीजेपी सरकार जो आसलो तो बीजेपी सरकाराक बहुमत गावल्ले परिवर्तनाच्या नांवान आनी काँग्रेसीचो म्हणल्यार काँग्रेस एक टायमार सगळे म्हणटाले की काँग्रेस कोण व्हरूंक शकना इतले करप्शन वाडलेले भ्रष्टाचार वाडलेले आनी तेन्ना त्या टायमार काँग्रेसीक भायर मारले लोकांनी आनी लोकांनी म्हटलें की परिवर्तनाक सरकार जाय बीजेपी हाडली निवडून आनी आयज हो काँग्रेसीकून पास जाला हे तकलेच्या वयल्यान गेल्ले आसा कितलो करप्शन वाडलेलो आसा हो जो भ्रष्टाचारी सरकार जाला हो भ्रष्टाचारी सरकाराक येणाऱ्या काळात गोंयकार धडो शिकयतले कित्याक हें चल्लां पळय हें सदांच अशें जमनीर हाडून बसोवपाचें तें प्रत्येक कडेन काल आमी हांगा चिमला आसले युनिटी मॉलाचो इशू तेच्या पयलीं आनी खंय पांयान इशू जालो आमच्या बामोय इशू जालो सगळे कडेन इशू चालूच आसा खंय ना इशू सगळे कडेन आसा आरांबोल त्या दिसा लोक सगळे भायर सरले सो हे इशू हे वाडत चल्लेले आसा आतां अशें दिसता म्हाका हे फोनार फोन येता हांगा यो थंय यो थंय यो खंय वचो कांयच कळना परिस्थिती अशी बिकट जाल्या की प्रत्येक कडेन इशू आता परत आमच्या मंडूर गांवचो इशू आसतलो थंय तेंच्यांनी लँग्वेज चेंज घातला तो चेंज करून तांकां फायनल नोटिफिकेशन काडला सो परत तो इशू घेवचो पडलो सगळे कडेन आमी इशूच घेतले डीसीपी डिपार्टमेंट बंद जाला दिसता हो मिनिस्टर आतां चेंज करपाची गरज डेफिनेटली जेन्ना आमी आतां तूं हेच्या पयलीं सांगता हो मिनिस्टर विश्वजीत राणे गोंयचें निसंधान करपाक उठलेलो आसा सर्वनाश करपाक उठलेलो आसा आनी हे हांगाच न्हू हांवें विधानसभेन मांडले त्या टायमार हे व्हडलें म्हणलो तूं कोण काय म्हणलो म्हाका कोण न्हू हे लोक सांगता तुका कोण तो तूं म्हणलो तूं निवडून यो आमी निवडून तें चिंतना आमी म्हणटा गोंयकारां वांगडा उबे रावन फुडें वचपाचें तूं म्हणलो निवडून आनी मागीर उलय फुडले फावट निवडून आनी उलय तें कितें आसा तें लोक डिसायड करता आमी कोण न्हू डिसायड करपाक आनी तुंय कोण न्हू तूं दिता आसतलो बॅगा पोटल्यो ज्यो हे सगळे विकून जागे सगळे विकून तूं पोटल्यो दिता लोकांक आमकां खबर आसा आमी त्यो पोटल्यो दिना आमी लोकांचो विश्वास जो आसा तो काम करून आमी कितें आसा तें लोकांक खबर आसा आनी जे विश्वजीत राणे जो आयज गोंय काबार करपाक उठलो खरेंच ताका घरा बसोवपाक जाय ताका जी मिनिस्ट्री दिल्या बीजेपीन हो बीजेपीक सोंपयतलो आनी कितलेशे जाण तेंचे मिनिस्टरूय जाणा आसतले की हो बीजेपीक सोंपयतलो सीएमाची उद्या मिटींग आसली आनी सो ताणें म्हटलेलें की गोंयांत एक पर्संटेज भायर मिनिस्टर तुमी कितें म्हणलें तूं म्हटलें क्वेश्चन ताणें कितें असो म्हटलें की गोंयांत एक पर्संटेज भायर कितें दिसूं जावचो ना पळय कशें आसा गोंयांत एक फॉल्स अंडर बायोडायवर्सिटी आनी ताका बफर झोन आतां मुखेलमंत्र्यान अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा की बफर झोन आसता ताका सकयल ग्रावंड वॉटर आसता ही ग्रावंड वॉटर तो मानता तो कोण बायोडायवर्सिटी कोण आसा पळय ताका घेवन बसचो सायंटिस्टांक घेवन बसचे कित्याक ताका जो एक्विफायर्स आसता ताका रिजर्वच आसता पोंदाक उदक लागता 2 मीटर गेले 4 मीटर गेले 6 मीटर तेजेर उदक लागता म्हटल्यार थंय सगळ्याक सहभोंवतणी उदक आसा आनी हे उदकाचो एक्विफायर समज बंद जालो ना तो तयार सुटलो हे मुखेलमंत्र्यान शिकय आयज तो गोंयचो मुखेलमंत्री अशें स्टेटमेंट दिवप हे कंप्लिटली म्हाका तरी बरें दिसना कित्याक मागीर तांकां दिसता की विरेशाचो मायक बंद करा विरेशाची हे बंद करा कितले जाणांचे तुमी बंद करतले क्लियर आसा की ताका सायडीकच्यान तुमी एनवायरमेंटलिस्टाक कोणाकूय विचारा सायडीकच्यान ताका एक्विफायर्स आसता ताका रिजर्वच आसता वॉटर रिजर्वच आसता ताका लागून तें उदक जें आसता लेवल वयर आसता आतां आमी गेल्ले तेन्ना उदकाचो लेवल बरो न्हू सो तो आनीक वयर सरता जेन्ना पावसान येता आनी तो सगळ्याक उदक स्प्रेड जाता सो हे मुखेलमंत्र्यान अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा नाल्यार मातशें प्लीज ताका घेवन वच तूं अंडरस्टँड जा चिमलाकारांकूय घेवन वच तूं अंडरस्टँड जा खंय कशें कितें आसा तें आनी मागीर तुजें डिसिजन घे ग्राउंडार येयना ते ग्राउंडार येनासतना स्टेटमेंट पळय तेंच जालां आयज खूब जाण उलयता खूब कितें उलयता स्टेटमेंट दिता तुमी कित्याक घेता हो कित्याक घेता तुमी येया बरें तुमी पळया बरें कोणाक हाडला हांगा आमी जो करमयेचो सरपंच आसलो ताका आपयल्लो ग्राउंडार येवन पळय म्हणून
तुका आमी हाडूंक गांव तुजो तुका चिमलाचो सरपंचाक थंयच्यान आपयल्लो येवन पळय म्हणून तो येयना तुमी आमदार थंयचे लोकल दोगूय येयना ते दोगांनी उडी मारून ते थंय गेल्या दोगूय थंय येयना मुखेलमंत्री जो गोंयचो ताका सगळें लागपाक जाय तो एक पार्टीचो तो सोडून बाकी सगळें लागपाक जाय तेणेन तरी येवन पळोवंक जाय आसलें जेन्ना तुजे आमदार परफॉर्म करिना तेन्ना तोय येवपाक रेडी ना तेंचे मिनिस्टर जे खरेंच कितें आसा आपूण ते सोल्युशन दितले तेय येयना लोकांक भिवन भितूर रावता आनी आमकां भायर दवरिता म्हटल्यार हें कशें जालां की तेंच्या भितरूय भियात आसा भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय मुखेलमंत्री तेंच्या भितर भियात आसा की ह्या लोकांक आमी कशें फेस करतले लोकांचे आमी कशें फेस करतले जे लोकांक खरें खबर आसा लोक अशे आयज अनपड ना लोक शिकलेले आसा आनी शिकलेल्या लोकांक आपूण कसो फेस करतलो हें चिंतून तो फुडें तेंका तेंच्या भितरूच रावता 2027 पर्यंत हेच सरकार दिसता तुका पळय कशें आसा आमी आमचें काम करीत रावपाचें लोकांचो निर्णय कित्याक तो लोक सांगतले पण गांव राखपाक आमी सदांच फुडें आसा खंयचोय गांव आसूं गोंयचे गांव हे गांवकारां कडेन उरपाक जाय आमी सदांच म्हणटा पॉलिटिक्स येतले वयतले पण गांव समज सोंपले जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीय उरपाच्यो ना आनी पॉलिटिक्सूय उरपाचें हांगा भायले येतले आनी गोंयचेर राज करतले ऑलरेडी तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा कितल्योश्यो पंचायती तेंच्यांनी घेतल्यो आसा आतां फुडें आमदार जातले मागीर मिनिस्टर जातले मागीर सीएम जातले ऑलरेडी स्टेटमेंट येयल्लें आसा की सीएम पासून जावपाचें आमचे कडेन क्षमता आसा आमचे कडेन इतलो हें आसा सो हो टायम दिना सो आमी चिंतपाक जाय की हेका लागून गोंयकारांक संघटीत आनी एकठांय जावपाची गरज आसा 2027 पर्यंत भायर सरोन हो हेंचो जो घडो भरलेलो आसा हेका भायर मारून उडोवपाक जाय नाजाल्यार हे अशेंच आमकां काबार करता